नमस्कार. म्हगेलें नांव सी. ए. सुमंत नारायण भट. विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलाच्या सक्कड वीक्षक वर्गांक हांव सी. ए. साधक मंडळ सरणी कार्यक्रमाक हार्दिक जावन स्वागत करता. द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया कंडक्ट करच्या सी. ए. फायनल एग्जामिनेशन्स मे 2025 सायकलांतू उत्तीर्ण जावन आज आमगेल्या कार्यक्रमांतू सी. ए. अनिरुद्ध भट उपस्थित आसाची हांकां हांव हार्दिक जावन स्वागत करता. सी. ए. अनिरुद्ध भट हांगेले एक किरू परिचय दिवच जाल्यार हांगेल अन्नान नांव वेदमूर्ती रामनाथ भट आनी अम्मा मंगळा भट. हांगेल आन पुरत पोणकोर्ण आसाची. तशी हांगेल अम्मा गृहिणी हांक एक मालगड हक्क आसा सुलेता भट आनी हांगेल बाबाजी कार्तिक शानबाग. हांनी हांगेल्या स्कुलिंग नळंदा हायस्कुलान केलेलें आसा. तशी PUC प्री युनिवर्सिटी हांनी कॅनरा PU कॉलेजान केलेला. हांगेल्या ग्रॅज्युएशन हांनी मॅप्स डिग्री कॉलेजांतू केलेलें आसा. तशी हांगेले एक CA आर्टिकलशिप हांनी जी राजाराम शणीला केलेलें आसा. हांगेल्या एक्स्ट्रा करिक्युलर्सा बग्गे उलोत जाल्यार हांकां क्रिकेटांतू टेनिसांतू आनी चेसांतू भारी इंट्रस्ट आसा. तशी वेंकटरमण देवस्थानांतू हांनी एक स्वयंसेवक जावन सेवा करताची. तशीच हांगेल आज्जो वेदमूर्ती दामोदर भट हांनी वेंकटरमण देवस्थानांतू ಕೆಲವು वर्स प्रधान अर्चक जावन सेवा केलेलो आसा. वीक्षकांक हांव आनीक एक विशय सांगू इच्छ पावता. आयज ह्या कार्यक्रम म्हाका एक पर्सनल लेवलार मस्त सिग्निफिकन्स बेर करता. कित्याक म्हळ्यार हांव आनी अनिरुद्ध एक वाठारा होड जालेली. हिंगेल वेंकटरमण देवस्थाना वाठारांत आमी होड जालेलीची. आनी म्हगेले एक मेजर पार्ट ऑफ द चायल्डहूड हांव हांगेल घरांतू होड जालोलो म्हूण येता. कसले देवस्थानाचो एक उत्सव आसो उक्कुळ आसो म्हगेल अम्मान केन्नाय म्हाका सान आसना अनिरुद्ध आवटू पेटोवचा. सो अनिरुद्ध तुमकां ह्या आयज एक कार्यक्रमाक हांव हार्दिक जावन स्वागत करता. कोणे एकल्यान एक मायलस्टोन पावतना कसले कोणे एक व्यक्ती मायलस्टोन पावतना ताका ताजे एक जर्नी उडूंक आसता. तशीच तुमकां एक पास जालेले एक क्षण आसना CA फायनल एक रिजल्ट पळोवन एक दोन्ही कडेन ग्रुप 1 ग्रुप 2 सक्सेसफुल म्हणून दिसता. त्या क्षण एक तुमी एक ब्रीफ जावन एक आमगेले वीक्षकांक सांगचे जाल्यार कसं सांगता तुमी? ह्या पंताचो रिजल्ट 6 तारखे जुलै 6 येयला. आषाढ एकादशी दिसा येयला. हांव रिजल्ट येतना ॲक्च्युली देवस्थानांतू आशिल्लो. डेली म्हणके देवा पांय पडूं वतना रिजल्ट ॲक्च्युली लेखील शिवाजी ಸ್ವಲ್ಪ बग्गी येयला टायमा प्रकार. सो हांव रिजल्ट येयला म्हणून म्हाका म्हगेले एक फ्रेंडान कॉल करून सांगला. हांव देवस्थानांतू बसून म्हगेलो रिजल्ट पळयलेला. तशें पास जातना एक सॅटिस्फॅक्शन जालें. सॅटिस्फॅक्शना भशेन रिलीफ. कित्याक म्हळ्यार जर्नी ಸ್ವಲ್ಪ लाँग आशिल्ला ಸ್ವಲ್ಪ टफ आशिल्ला. सो एक पंताक जाल्ल्या म्हळ्यार एक रिलीफ सॅटिस्फॅक्शन त्या एक मोमेंटार दिसला. आनी हांव रिजल्ट पळयलेलो जावं आनीक एक चड सिग्निफिकन्स. तो म्हणल्यार म्हणके आमी थंयची ओड जालेली आमगेले चायल्डहूड थंय आशिल्ला. सो थंय पळयतना तें पळोवन एक तें खूश जाला. त्या वर्ड्सार चड सांगू जायना बट इन्स्टिंक्टिवली एक त्या टायमार एक येवच्या याच विंगड खुशी विंगड सांगेल सम तुम्ही बट ह्या पण तशी सांगितलं मी फुल ಡೇಸು ICAನ एक ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಳೆಯಲ್ಲ ದನ್ಪಾರ 2:30 ಎತ್ತಾವ म्हणून 6 जुलै 2:30 ಎತ್ತಾವ म्हणून बट तांनी एक नमने एक प्रिएम्प्टिव्ह स्ट्राईक केला म्हणत आम्ही 8 गंटाक एक रिझल्ट काढणं. आता CA म्हणलेलं एक जर्नी कशें आयलेलं कोण तुमकां एक इंट्रोड्यूस केलेला. तुमगेल्या CA 3 लेवल आसता. तुम्ही 3 लेवलाक एक ब्रीफ जावन एक तुम्ही एक विषय एक सांग जाल्यार हांव CA कोरता म्हणून म्हगेल्या स्कुलींग जेतना डिसायड केलेला. स्पेसिफीक जावन रिजन नाशिल्ला. म्हाका कॉमर्स फिल्डांत इंट्रस्ट आशिल्ला. फायनान्सान ಸ್ವಲ್ಪ इंट्रस्ट आशिल्लो तेन्नाची. मस्त कसले गोत नाशिल्लो फायनान्सा बग्गी. बट कॉमर्स घेवका म्हणून हांव डिसायड करून जाल्लेला. सो कॉमर्स घेता म्हणटना एक एपिटोम म्हळ्यार CA. त्या टायमार मस्त बरो गोत नाशिल्ला बट ह्या कोरया म्हणून डिसायड केला. इव्हेंच्युअली त्या कोर्सा बग्गी कळ्ळा. सो तशें हांव CA करू स्टार्ट केलेला. मागीर म्हगेलें प्रिपरेशन म्हणून काय जाल्यार म्हगेलें फर्स्ट इयर PUC जातरी हांव म्हगेलें लेवल 1 फावंडेशन तेन्ना CPT आशिल्ला. 2017 जूनांत हांव बरयलेला. बट म्हगेलें फर्स्ट PU 2016 जाल्लेला. ताजे नंतर हांव मॅप्स कॉलेजांतू उषा किरण शेणे मॅम तिगेल्या अंडर कोचिंग घेतिला. त्यांनी ती म्हगेलो टू फ्रॉम डे 1 शी हॅज बीन माय मेंटर. तिगेलाकच हांव पुरो कोचिंग घेतिला अंटील माय फायनल्स. सो फर्स्ट इयर PUC नंतर म्हगेलें कोचिंग स्टार्ट जाला.
थ्रू आउट द 3 मंथ्स आमकां वेकेशन आसता आफ्टर फर्स्ट पी यू त्या टायमार कोचिंग घेतला मागीर आफ्टर कॉलेज सुरू जाता सेकंड पी यू सीचे इवनिंग टायमार कोचिंग आसता आशिल्ला तशी प्रिपरेशन जाता गेला सेकंड पी यू 2017 तूं मार्चान जाल्लेला 2017 जून हांव म्हगेल्या CPT बरयलेला म्हगेल्या त्या फर्स्ट अटेम्प्टान तो पास जाला मागीर हांव म्हगेल्या डिग्रीक मॅप्सान तो एनरोल कोन्न जाल्लेला सो म्हगेल्या इंटराज कोचिंग मॅप्सान तो घेतिला सेम उषा किरण शेणे मॅमा अंडराची कोचिंग आशिल्ला थंय केलेलो थंय कोचिंग घेतिला थंय म्हगेली डिग्री कंप्लीट केल्या 2018 म्हाका एलिजिबिलिटी आशिल्ला CA इंटर बरोवच्याक CA इंटर म्हगेल्या ग्रुप 1 नोव्हेंबर 2018 जाल्ला ग्रुप 2 म्हगेल्या नोव्हेंबर 2019 जाल्ला हांव आर्टिकलशीप म्हगेल्या फर्स्ट ग्रुप नंतराची जॉइन जालेलो 2019 स्टार्ट जालेलो म्हगेलें आर्टिकलशीप CA राजाराम शेणै सराक केलेलो हांव आर्टिकलशीप मागीर फायनलाक हांव चडती सेल्फ कोचिंग घेतिला ऑनलायन कोचिंग घेतिला फायनलाक ಸ್ವಲ್ಪ म्हगेल्या हर्डल ಸ್ವಲ್ಪ हार्ड आशिल्ला म्हळ्यार म्हगेल्या तितलें वगी जायन एक ग्रुपा ಸ್ವಲ್ಪ टायम लागला सो 2022 नोव्हेंबर हांव फायनल बरोवचो स्टार्ट केला 2025 तूं एट लास्ट म्हगेल्या फायनल जाला सो ह्या म्हगेल्या जर्नी आशिल्ली थ्रू आउट CH या तुम्ही एक पूर्ण जर्नी तांक एक युनिक जावन आसता कोणाक एक स्टँडर्ड जर्नी म्हणून आसना पूर्ण जर्नी तांकां कष्ट पळयले तांकां मात गरजेचो आसता बट ब्युटिफूल जावन एक सांगला आतां CA फायनल तुम्ही म्हणला थोडे हर्डल काडले तुम्ही CA फायनल आमी म्हणटाची ग्रुप 1 एस्पेशली अमंग ऑल स्टुडंट्स चक्रव्यूह म्हणटाच आमी तुम्ही ग्रुप 1 कशें टॅकल केला ग्रुप 1 ॲक्च्युली म्हाका टायम गेलेले ग्रुप 1 क्लियर करूंक म्हळ्यार ग्रुप 1 म्हगेले सब्जेक्ट्स क्लियर जाता आशिल्ले एक्सेप्ट ऑडिट बट एग्रिगेटारी पास जाता नाशिल्ले मस्त टायम बट मागीर ताका कशें स्पेशल प्रिपरेशन म्हूण ना प्रिपरेशन करता करता रिविजन चढता कॉन्सेप्च्युअली क्लॅरिटी जावू का अशी शिकल्यार जायना म्हळ्यार आमगेले क्वेश्चन्स तुका एकूच आसा स्टँडर्ड जावन कशें आसना सो तुका एप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन आसता स्पेशल जावन म्हूण हांव कशें टॅकल करूं एक्स्ट्रा कशें करी म्हगेले प्रिपरेशन्स खंयची रितीर म्हाका करूं जाता कशें लेवलार करूं जाता कितले करूं जाता त्या मांत्र हांव करच्याक ट्राय केलेला ಸ್ವಲ್ಪ रेफरन्स मॉड्यूल चेंज केला ಸ್ವಲ್ಪ रेफरन्स बुक्स चेंज केला चड क्वेश्चन सॉल्व करूं सुरू केला विंगड मेटेरियल्स घेवचे सुरू केला तितले हांव चेंजीस केलेला विंगड कशें स्पेशली जावन फर्स्ट ग्रुपाक म्हूण हांव कशें एक्स्ट्रा चेंजीस करनी आतां तुम्ही तुमगेले आर्टिकलशीप जी राजाराम शेणैला केलेला कोडालचे एक नावांतर फर्म तुम्ही आतां तुमगेले एक आर्टिकलशिपाचे एक जर्नी आमकां एक सांगता जाल्यार हांव म्हगेल्या CA कोर्साक जॉइन जावचे पयस फुडेंच म्हाका म्हगेल्या सराल गुर्त आसा म्हळ्यार म्हगेल्या आनू तांगेल घरा पुरतपण म्हगेली फॅमिली पुरतपण कोन्न आसा सो उषा किरण शेणै मॅमाले म्हाका गुर्त पूड तुला आसा राजाराम सराले गुर्त फस्टाक जर्नी पयस फुडें तुला नाशिल्ला हांव तांगेलाक करचें म्हूण फस्टाक डिसायड कोन्न जाल्लेलो सो थंय हांव जॉइन जालो थंय म्हाका राजाराम सरान जाल्लें तितलें एक्सपोजर पुरो कसो फिल्डान दिवचें जाता पुरो दिला सो हांव त्या विशयार सराक मस्त ग्रेटफूल मस्त नमने एक्सपिरियन्स पुरो नमने एक्सपिरियन्स मेळ्ळा म्हाका इंटरनल ऑडिट जावप स्टॅच्युटरी टॅक्स ऑडिट टायमार जावप मागीर सरालो बँक ऑडिट्सा जावप तशें मस्त जाल्लें तितलें कसो पुरो आमगेलो ऑफिसा एक्सपिरियन्स जेवचें जाता तो पुरो म्हाका एक्सपिरियन्स राजाराम सरान थंय दिला सो आर्टिकलशीप 3 वर्स मस्त लायक जाला मध्य कोविडूय आशिल्ला ताजे मध्येन सो सेल्फ टायम वर्क फ्रॉम होम आशिल्ला बट मेजरली हांव ऑफिसांत उरलें 2.5 years ऑफिसान तूं आशिल्ला आर्टिकलशीप मस्त लायक जाला मस्त स्मूथ आशिल्ली जर्नी मस्त हेल्पफूल आशिल्ला राजाराम सर ऑलवेज सपोर्टीव आशिल्ले सो मस्त तसले म्हाका खुशी जाला आर्टिकलशीप आतां एग्जाम बरयतना म्हळ्यार एक चेडवाल एक मायंडसेट आसता थोड्यान चिल घेवपाची थोड्यान चड टेन्शन घेवपाची तुमगेलें कशें आशिल्लें आतां एक एग्जामा फुडली एक रुटीन जो दनपार वचून आमी एग्जाम बरोवचा ते सकाळी म्हळ्यार तुमगेलो एक मायंडसेट कसो आसता आशिल्ला मायंडसेटान तूं तसलें कसलें डिफरन्स येनाशिल्ला म्हळ्यार म्हाका एग्जाम नर्वसनेस म्हळ्यार नाशिल्ला हांव खंयचे एग्जाम बरयल्यार सीदा डायरेक्ट वचून बसून बरयला म्हळ्यार चड कशें थिंक करूं वचचें कित्याक म्हळ्यार आमी ओवर थिंक केल्यार तूं टायम अशें उरना आमकां फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम बरोवच्याक थंय आमी त्या मोमेंटार पॅनीक कोन्न ओवर थिंक कोन्न बरोवच्याक गेल्यार 100% आमी पेपर बरोवचें जायना स्पेसिफिकली जावन कशें विंगड रुटीन म्हूण नाशिल्ला
वाजूच्या सब चड जाता आशिल्लें एग्जामाक प्रिपेर आमी पण जालें तितलें फुल्ल रिवायज करूं पडयताच ते 1.5 days आमकां कसं मेळटा 2 एग्जामा मध्येंतू पूरा आमी पण रिवायज करूं पडयताचे की कसं बरोवन दवरला कसं रिवायज करता म्हणून एक आलोचन करून दवरला ते करूं पडयताची त्या सोडून विंगड तसं कसं नाही मेजर चेंजेस ना एग्जामाक फूल दीस आनी त्या दीस जो कसं नाही नॉर्मल रुटीनाची कसं नाही ना तशी आशिल्ला आतां म्हळ्यार हांव पळयला ऑलमोस्ट म्हगेले एका विक्षकांक गोत आसा तुमी एक देवस्थानांत एक स्वयंसेवक तुमी खंयचे प्रोग्राम आसा तुमी आसताची आतां आमगेले एक सी एग्जाम सायकल म्हणल्यार आमगेले आतां मन्मे वेळार सप्टेंबर ऑक्टोबरान मन्नम येता तर कार्तिक येता कळवा ताजे मध्येन तूं नोव्हेंबर अटेम्प्ट येता नोव्हेंबर अटेम्प्ट जाल तशी थोडे म्हयन्यान तेर येता तेर जाल तशी संवसार पाडवो म्हणल्यार वसंत मास म्हणल्यार हें अशें म्हणत आमी कसं म्हळ्यार आमकां एटलिस्ट आमकां दोरक्यांक एग्जाम नांव परवे मध्ये येवचें आमकां एटलिस्ट सी एग्जाम्स आमकां परवे मध्ये मध्ये येवच्या सो तुमी एक देवस्थाना एक नित्य वतला हांकां एग्जाम आतां देवस्थाना एक कार्यक्रम जाताना आमकां घरा बसून वाजूच म्हळ्यार बारीक आसता तुमी ता कशें केला एटलिस्ट फॉर मे 2025 मे 2025 पास कसं नाही स्पेशल जाऊन कसं नाही चेंजेस करनी हांव तेर जेवो मानम जेवो म्हाका कितली खंयची रितीर देवाल सेव करता म्हणून दिसला खंयचे रितीर देवस्थाना वचून ते काम करता म्हणून दिसला हांव पुरा केला ಸ್ವಲ್ಪ उणी जाला लास्ट 2-3 वर्सांतू बट जालें तितलें ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ करूं पडयला ನೀದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಣಿ ಕೊರ್ನು ವಾಜ್ಜೂನು ಒತ್ತಶಿಲ್ಲ ಅವ ಕಸರೆ ಮಿಸ್ ಪೂರ ಚಡ್ ಬದಕರ್ನಿ हांव मनमी चमकला प्रति वर्सा थंय आशिल्लो कित्याक म्हणल्यार म्हगेली एक ह्या कसं म्हणल्यार आतां हांव एग्जाम आसा म्हणून घरा बसून वाजूच्या ट्राय केल्यार म्हगेलें मन थंय आसता त्या मनार हांव वाजूच बदलाक हांव एटलिस्ट थंय वचून देवस्थाना वचून मेघजांक कसं सेव करूं जाता तें कोर येता तें एक म्हणल्यार लायक तें म्हगेलें थिंकींग सो हांव त्या टायमार ह्या इतलें वाजून जायनी तितलें वाजून जायनी म्हणून कसं न्ही चड आलोचन करूं वचचें न्ही देवाल देर म्हाका खंयचे एग्जाम आनी मनमी मदें एटलिस्ट एक 20 days गॅप आशिल्लो 15-20 days गॅप गॅरंटी आशिल्लो सो तितलें क्लोज ना आशिल्लो एग्जाम सो हांव जालें तितलें बॅलन्स करूं पडयला बट मोस्ट ऑफ द इव्हेंट्स हांव अटेंड केला म्हाका कसं पुरो मन आस करूं तें पुरो केला एग्जामा खातीर म्हणून घरा बसचे एक्स्ट्रा वाजूचा पळोवचे एग्जाम आसा म्हणून टेन्शन करून वचचें तितलें त्या पुरो बदल करूं वचचें न्ही सो मेजर कशें चेंजीस ना आशिल्ले नाही म्हळ्यार कसं केलं सो युजली चडू कसं म्हळ्यार दे कट बॅक ऑन देअर पर्सनल टायम ऑर म्हळ्यार तांणी डिलेड ग्रॅटिफिकेशन म्हणून एक आसा एग्जाम म्हळ्यार खंय वचनाच भायर एटलिस्ट सी स्टुडंट्स ना एग्जाम आसा म्हणून तांणी घरांत बसनाचे सो तुमी एक युनीक केस म्हणून येता म्हळ्यार हांव म्हगेल्या दोळ्यान पळयला एग्जामा थोडे दीस पडून तुमकां उत्सव आसो कसल्यान कसलो आतां एक ICIच्या रिसेंट पॉलिसीसा बग्गे तुमगेलो उलयत जाल्यार ICIन रॅडिकल चेंजीस हाडला पयर देखून आतां एग्जाम वर्साक फुडें 2 वेळ आसता आशिल्ल्या मे आनी नोव्हेंबर आतां वर्सा 3 वेळ स्टार्ट जाला जानेवारी मे सप्टेंबर आर्टिकलशीप फुडें 3 वर्सां आशिल्ल्याची आमी 3 वर्सां आर्टिकलशीप केला हांव तुवें आतां कोणी केला 2 वर्स केला सो तुमगेलो अभिप्राय कसो आसलो असल रॅडिकल चेंजीस वयर अंतू पॉझिटिव्ह सायड आनी नेगेटिव्ह सायड दोन्ही आसा फर्स्ट टायम प्रिपरेशन कोण करता तांकां मेजर डिफरन्स पळना इता म्हळ्यार आतां आर्टिकलशीप 2 वर्स कंप्लीट करून 6 months ऑन फायनल एलिजिबिलिटी सो तांकां चड इफेक्ट पळना बट आतां रिजल्ट फुडल्या म्हणचे मस्त लेट येना रिजल्ट विदीन 40-45 days भितर येता सो आतां मेयाचे रिजल्ट जुलय फर्स्ट वीक भितर आयला त्या वेळी आमगेलो केलो एग्जाम पोस्टपोन जालेले आपण बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंधून वॉरा सिच्युएशन आशिल्ली निमित्त देशांत ಸ್ವಲ್ಪ एग्जाम पोस्टपोन जाला ताजे निमित्त आनीक 10 days डिले जाला रिजल्ट सो आतां पळोवचा गेल्यार रिजल्ट विदीन 40 days येताच एडवांटेज कसं म्हणल्यार कोण ग्रुप वायज दिता तांणी एक ग्रुप दिवन प्रिपरेशन स्टार्ट करून म्हळ्यार तांकां धैर्य कोणाकय धैर्य म्हळ्यार आसना पास जाता म्हणून म्हळ्यार ही एग्जाम बरोवन कसं कशी येवच्या पूर रिजल्ट बट प्रिपरेशन वायज तांणी आपास स्टार्ट करेत आनी तूं एकच म्हगेल्या एक नेगेटिव्ह या कसं म्हणल्यार पूड आमकां एक 2 एग्जामा मध्ये प्रिपेर करूं 4 months की मेळटा आशिल्ला आपास रिसेट करूं कोणाला जायनी म्हणटा तसा फर्स्ट टायम पास जाला कशी तांगेल जाल्ल्या सो तांणी तांकां पास अटेम्प्टाचें कसं टेन्शन आसना कोण ग्रुप वायज दिता जे काही कोणाला जायनी रिपीट करताच तांकां त्या पूड एक कसं टायम फ्रेम मेळटा आशिल्लो त्या टायम फ्रेमात उणी जाला ताजे निमित्त
सेल्फ प्रिपरेशन लाग जावच्या पुरो ताजे निमित्त अटेम्प्ट पास रिपीट जावच्या पुरो जनाला म्हळ्यार प्रिपरेशन समज जायना अशी बरयल्यार पास पूर्ण कोत आशिल्लें पण तितले सुलभ पास जायना सो ताजे निमित्त पास रिपिटेटिव्ह अटेम्प्ट्स चडची चान्स आसा त्या स्टुडंट्सान ಸ್ವಲ್ಪ कोण आत्ता करता आसा तांणी ಸ್ವಲ್ಪ जाग्रतेर एक विषय हँडल करता म्हळ्यार ग्रुप वायज दितल की एक 2 ग्रुपोट दितल की एग्जामा विशयार मेगेल लाकारी इतले चेंज आसा बट तांणी ICAIन कसं केला स्टुडंट्साल फेवरारी केला 3 पण एग्जाम आशिल्ले निमित्त आमकां वर्सा 3 पण पास जावचो एक चान्स मेळटा केलो जनाक ते बोनस केलो जनाक कशें आसता म्हळ्यार प्रिपरेशन टायम चड जावच्याक इंट्रस्ट आसना म्हळ्यार 2 मंथ्स आसल्यार त्या इफेक्टीव प्रिपरेशन जाता CA प्रिपरेशन उरलोच विशय उलयल्यार 4 मंथ्स एक इंटेन्सिटीर वाजोवच्या कंडापटी कश्ट आसा म्हळ्यार एक शेड्युलार रिपिटेटिवली करूं कंडापटी कश्ट आसा त्या 2 म्हयने अड्डेच म्हयने जाले खुडला एक हेवय आसता एक मोटिवेशन आसता एक तुका त्या टायमाची एक हे आशिल्ले निमित्त स्कॅर्सिटी आशिल्ले निमित्त प्रिपरेशन ಸ್ವಲ್ಪ आनीक चड इफेक्टीव जाता म्हळ्यार तितले कन्सायज आसता तुकाय दिसता 2 म्हयने आसता बैसुकाची ना जाल्यार वाजीन जाल्यार चान्स ना पास करचे म्हणून सो इफेक्टीव प्रिपरेशन जेवचे चान्स आसा हाजे निमित्त सो ऑल एन ऑल पळोवचा गेल्यार एक पॉझिटिव्ह चेंज या नंबर ऑफ पीपल मस्ट पास जावचे ऑपॉर्च्युनिटी चड म्हण स्टुडंट्साक ग्रुप वायज दितल्यांक फुडें 1 वर्स लागता आशिल्ला कंप्लीट करूंक म्हळ्यार अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट काउंट केल्यार 1 वर्स जाता मे नोव्हेंबर ऍड केल्यार 6 महिनो 1 वर्स वचता आशिल्लें आतां 8 मंथ्स कोर्स भितर करूं जाता जाल्यार सो तांकां एक एडवांटेज आसा सो एक स्किल एक आलोचन करून केल्लो अशें दिसता म्हाका ओके आमी हे कार्यक्रमाचे एंडा पावलेची तुमगेला कसले जो थॉट जो एक मेसेज आमगेल्या वीक्षकांक आसो जो फ्युचर CA एस्पिरंट्स आसो असो एक दिवका म्हणून विनंती करता CA एस्पिरंट्साक इतले कसो म्हणचे म्हळ्यार ह्या कोर्सान तुमी ಸ್ವಲ್ಪ क्वेश्चन्स आसूं का ह्या कोर्स सुलभेर जावत आशिल्ली जाल्यार मस्त जण करता आशिल्ले मस्त जनाल जावन वता आशिल्ला ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ एक पण जावन वता ಸ್ವಲ್ಪ जण शिरकताच बट तुमकां एक धैर्य कसं आसूं का म्हळ्यार तुमी चूज केलेलो कोर्स सो पेशन्स सारी तुमगेले एफर्ट घालताची आसूं का एकता दोन्हीच्या वाजता एक ट्रेंड कसं पळयता म्हळ्यार सुमार जण 8 अटेम्प्ट स्किप करता आसाच जाल्यार तितले अटेम्प्ट स्किप करचे नज मेगेल्ल्या कारी पुरो जनांना जाल्यार तितले तुमकां चान्स मेळटा बरो का त्या एक आतां ट्रेंड पळयता तुमी अटेम्प्ट कितले डिले करता तुमगे रिसर्च तितले डिले जाता त्या तशी म्हणटा अंडर प्रिपेर कोण बरें याच म्हणून सांगना बट तुमकां त्या टायमार एक ताका एक अटेम्प्टाक एक मर्याद दिवन तुमी त्या वाजूचे एक हे करता तुमगेले एफर्ट घालूं पडलो का आनीक कसं म्हळ्यार तुमगेले फ्रेंड्स एक रितीर वाजिता म्हणून तुमी त्या रितीर दही कोण प्रिपरेशन करूं वच्चो नाकाची पुरो जनाला एक युनीक हे आसता पुरो जनाक एक सब्जेक्ट कश्ट म्हणून आसता एक सब्जेक्ट ಸ್ವಲ್ಪ सुलभ आसता सो तुमगेले ओन शेड्यूल सेट करायची हे आमगेले एक एडवायज CA एस्पिरंट्साक आनी कोणे मालगड ह्या शो पळयता आसा म्हणून जाल्यार तुमगेले घरा कोणे CA करता आसा म्हणून जाल्यार तांकां ಸ್ವಲ್ಪ सपोर्ट करायची ಸ್ವಲ್ಪ एनकरेज करायची रिजल्ट फेवरेबल आयल्यार पुरो जन कशी एन्जॉय करताची बट ಸ್ವಲ್ಪ हर्डल आयल्यार एक अनफेवरेबल जावन आसल्यार रिजल्ट सपोर्ट करा तांकां पास बरो आसा म्हणचे पावत तितले अनिरुद्ध भारी कुशल आज तुम्ही आमगेले एक स्टुडियो येवन तुमगेले एक पर्सनल टाइम काडून एक इंटरव्यू दिला ह्या इंटरव्यू फ्युचर एस्पिरंट्स आसो जनरल पब्लीक आसो तांकां एक डायरेक्शन दिता ह्या कोर्सा ಬಗ್ಗೆ सो भारी तुमकां धन्यवाद करता त्या विशयारी म्हाका एक ह्या ऑपॉर्च्युनिटी दिलेले खातीर म्हगेले एक एक्सपिरियन्स शेअर करच्याक कुशकुंगणी केंद्राक CA नंदगोपाल शणै सराक हांव एक धन्यवाद दिता तशी आम्ही ह्या कार्यक्रमाच्या एंडा पावलेंची ह्या कार्यक्रम वीक्षण केलेल्या पुरा वीक्षक वर्गांक हांव हृदयपूर्वक जावन धन्यवाद करता लाईक शेअर अँड सबस्क्राईब द चॅनल थँक्यू